मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नेपाळांत हुंवाराक लागून गेल्यात साबार जीव. 1,500 परस चड लोक अजूनय बेपत्ता. नेपाळ तिबेट शिमेचेर आनीक एक हुंवार येवपाची भिरांत निर्माण. धोक्याचे तळे ओसरून गेल्ल्यान बचाव यत्नांत पॉज. शाळा भोंवतणी 500 मीटर ड्रग्स मुक्त वाठार उबारपाच्या गोंय सरकाराच्या आदेशाचेर प्रश्न. लोकां मदीं उप्रासला हुस्को. प्रत्यक्षांत ताजी अंमलबजावणी कोण करतलो असो प्रश्न. अधिकृत क्षेत्रा भायल्या घडणुकांचेर शाळेचे मुख्याध्यापकांक दोश दिवंक जायना. विरोधी पक्षान मांडले साबार प्रश्न. आयज गोंय उमेदीन मोगान मनयता रक्षाबंधन. भयणी आपल्या भावाक बांदतात राखयो. खोशी आनी भलायकेची इच्छा. भाव आपल्या भयणुलांची सदांच सुरक्षा करपाचे आनी तांची राखण करपाचे दितात उतर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हिमालयांत अजूनय एक आपत्ती घडत आसा. नेपाळांत हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 469 जाला आनी 1,500 परस चड लोक अजूनय बेपत्ता आसात. नेपाळ तिबेट शिमेचेर आनीक एक हुंवार येवपाची भिरांत निर्माण जाल्ल्यान धोक्याचे तळे ओसरून गेल्ल्यान बचाव यत्न थांबयल्यात. नेपाळ आनी तिबेटान जावपी विध्वंस दर वराक वाडत आसा. नेपाळांत उण्यांत उणे 469 जाणांक मरण आयला आनी आपत्ती वाठारांनी 1,500 परस चड लोक अजूनय बेपत्ता आसात. रस्ते आनी पूल काबार जाल्यात. समुदाय एकटे पडल्यात आनी बचाव करते जिते उरिल्ल्या लोकांक सोदपा खातीर वेळे आड धांवत आसात. शेकड्यांनी विदेशी पर्यटक, भोंवडेकार आनी कामगारूय बेपत्ता आसात. त्रिशुली आनी भोटेकोशी न्हंयांनी हुंवाराचो व्हड धपको बसलो. त्रिशुली फकत अर्द वरान सुमार 30 फूट वयर पावली. जीव वाटावपाक धांवतना लोक शिटी वाजयताले आनी बोवाळ करताले अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. वयल्या प्रवाहांतल्या निरीक्षण केंद्रांनी वेळार शिटकावणी दिवंक ना. अचकीत हिमालयाचो हुंवार कितलो भिरांकूळ आसूं येता तें दाखयता. आतां एक नवो धोको सुटके पंगडाक फाटीं सरपाक लागला. हुंवाराची लागण जाल्ल्या वाठाराक मोडतोड आनी भुंयकाप हाका लागून तयार जाल्ले तळे ओसडून व्हांवपाक लागले. ताका लागून नेपाळान रसुवा हांगा हेलिकॉप्टरांची सुटका करप तात्पुरते थांबयले. उदकाच्या वाडीक लागून आनीक एक ल्हार येवंक शकता अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्यान भयाचें वातावरण निर्माण जाला. धोक्याक लागून पयलींच तातडीची सुटका मोहीम सैमा आड सर्तींत रुपांतरीत जाल्या. तिबेटांतूय चीनान आपत्ती थळा लागीं बचाव यत्न थांबयल्यात. व्हड ढिगाऱ्याक लागून तयार जाल्ले मनशान तयार केल्ले तळे ओसडून व्हांवत आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. जाका लागून लोकांक आनीक हुंवार येवपाचो हुस्को आसा. बचाव पंगडाक धोक्याचो वाठार सोडून वचपाक लागला. चीनी अधिकाऱ्यांनी पयलींच शेकड्यांनी थळावे लोक आनी पर्यटकांक प्रभावीत वाठारांतल्यान भायर काडल्यात. गोवा 365 खातीर लिंजी मिनेझीस आनी भक्तीपय बाळगी. कुंकळे नगरपालिकेची पोन्नी इमारत कोसळपाक चालू जाल्या आनी ती सुरक्षेक धोको निर्माण करता. पालिकेची नवी इमारत पयलींच बांदून ताचें उक्तावण जाल्या तरी अजून कार्यालय शिफ्ट करूंक ना. नव्या इमारतींत अजूनय मुळाव्यो सुविधा ना. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ती पुराय जावची अशें आतां अधिकारी सांगतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां आमी आसात ते कुंकळे आसात आनी आमचे फाटल्यान ही जी बिल्डींग जी आसा ही कुंकळे म्युन्सिपाल्टीन बांदली आनी ही बिल्डींग सकल जी आसा हांगा शॉप्स आसतली आनी वयर म्युन्सिपाल्टीचे जी बिल्डींग येतली ती वयर आसता म्हणून. पूण आज योगायोगान कितलेशे वर्स जाले ही बिल्डींग सकल चालू केल्या पूण वयर तशीच आसा. आनीक जी आतांची बिल्डींग जी आसा ही केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता. आतां तुमी पळयात त्या बिल्डिंगेचे सद्या कुडकी पडपाक लागले कडेन आसात आनी हे कुडकी पडले आनी कोणाक जर लागले आनी कोणाक जर कितें जर अनवॉन्टेड इन्सिडेंट जालो जाल्यार फाल्यां लोक बॉब मारतले. म्हणूनच MLA एक रिक्वेस्ट आसा जो युरिल आलेमा आसा आनी ऑपोजिशन लिडर आसा कुंकळे MLA त्याने बेगीच्या बेगीन लोकां सेफ्टी खातीर ही बेगीन हांगा शिफ्ट करची. ही स्लॅब तुवें पोटमोळा न्हू ही स्लॅब पोटमोळ जाल्यार आतां 15 वर्सां पायली. ती हांव 2014 पासून जालें मागीर शेड गायली पोतून गायली. मागीर त्या कौन्सिल येयले तेमी टेंडर हाडपा हें पयलें हें बिल्डींग बांदिलें वयर फ्लोर बांदलो बरो. आतां पळय शिफ्ट करपा आसलें हांव येयलें 2 वर्सांनी गेली. टेंडर येयलो टेंडर येवन हेमी फ्लोट कोल्ल ना
ही कोणा मिस्टेक ती म्हाका सांगना, कॉन्ट्रॅक्टरान गेली ना तर इंजिनियरा मिस्टेक ती. हे शिफ्ट कोताय म्हणून युरिया आयले म्हणून त्या काम हें कोन्न मागीर तेणें कितें केलें टेंडर हाड आतां फ्लोट करून आतां काम चलता. मागीर तेतून स्लिप जातले. आतां थिंगा शिफ्टिंग करपाचें आतां मागीर ते पोन्ने बिल्डिंगाचे इंट्रस्ट घेवपा जायो, ते कितें फायदो काडपा मुन्सिपालिटीन, नाल्यार ते मोड वयतले थिंगाच. आनी शिफ्ट आतां केदोन कोताय ते आमकां बाय आम ना जातरी करपाचें तरी कावन्सील येतरी इनॉग्रेशन करपाचें म्हाका कांय समजना. कंडिशन त्या बिल्डिंगेचे सामकी वर्स्ट जालें आसा. ती बिल्डिंगेक पयलीं सद्या लोकांक थिंग गेले जाल्यार लोकांक रावपा लुगार ना. ही कित्याक बांदला? ही येदी व्हडली बिल्डींग कित्याक बांदला? आतां म्हाका दिसता ही बिल्डींग बांद जाल्यार कमीत कमी 3 वर्सां जाली बेश्टी पेंडींग आसा. येदी व्हडली बिल्डींग बांदून इतली वर्सां पेंडींग दवरून कितें फायदो? म्हागे एक रिक्वेस्ट युरिया आलेमा कडेन की जात तितली बेगीन हांगा शिफ्ट करची म्हणून. कित्याक ती आतां मोडपा पावली दिसता म्हाका. आतां हे कोणाचे पडटा ती हांव सांगपा जावपाना ही बिल्डींग. म्हणून म्हाका दिसता कोणालो तर जीव घेता दिसता म्हाका. त्या शिवाय म्हाका दिसता हिंगा शिफ्ट करपा नाय. म्हागे रिक्वेस्ट MLA कडेन की जाता तितली बेगीन ती शिफ्ट करची म्हणून. लोकांक जीव घेवपा रावचें न्हू. तें सांग लोकांक जीव वयतलो तो कुंकळकारां वयतलो आनी कुंकळकारां जर गेलो जाल्यार युरिना गोळा मारतले. त्या परस जाता तितली बेगीन ताणें शिफ्ट करची. कितें आसा न्हू, ही जी आमगे हो कॉम्प्लेक्स जो बांदला थंय ती शिफ्ट जावपा आशिल्ली. आनीक एक बऱ्यांतली बरी गजाल ती हिंगा शिफ्ट जाल्यार. पूण सद्या स्थिती जी म्युन्सिपालिटी आसा ते सिमिटा हे पडटा पळय लोकांक मुजी तकलेचेर असो पडलो आहा धाकलो. आनीक म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन जावं पयलीं कॉन्सिलान जावं ते म्हाका दिसता शिफ्टींग हें चालू केल्लें म्हळ्यार प्रोसेस चालू केल्लो. आनीक वयर फ्लोराचेर थोडो टेंडर बी काडून कितें हें केल्लें तेमी हाडपाचें. बट थंय आतां कितें सेफ्टी ना त्या बिल्डिंगेक. એટલે ते सिमिटा हें बी पडून आनी खूब लोक थंय येता कित्याक आपणागे काम करपा येता ते म्युन्सिपालिटी कितें कामां आसल्यार. आनीक हांव मागता की एडमिनिस्ट्रेशन तेजी एक हें घेवन बाबा सिरियसनस घेवन ती जाता तितले बेगीन शिफ्ट करची म्हूण. ही तेच खातीर बांदली न्हू बिल्डींग. हय बिल्डींग कित्याक बिल्डींग शिफ्ट कित्याक पळय थोडी वर्सां जाली म्हणटकीर कितें जाता सगळी चेंज जाता मॉडर्नायज जाता. सो ही बिल्डींग तेका लागून बांदली. आमी जाणा ही बिल्डींग तेका लागून 2021 कितें ती इनॉग्रेट जाल्ली, फूल फ्लॅश इनॉग्रेट जाल्ली ती. आनीक आतां जी परिस्थिती आसा आनी जे लोकय येता थिंग चड लोक येता आतां पयलीं भशेन ना आतां. सो लोकय वाडला, आपणागे टॅक्सीस भरपा येता, खूब काम करपा येता. सो दीस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कुंकोली म्युन्सिपल कावन्सील आनी सरावंडींग पीपल ऑल्सो टू कम हो एरिया. कित्याक पार्किंग हें आसा, सगळी फॅसिलिटीज हिंगा आसा. आनी मागता आनी एक पाटी की बेगींतल्या बेगीन हिंगा ती शिफ्ट करची म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शाळा भोंवतणी 500 मीटर घुवळी वखदां मुक्त वाठार उबारपाच्या गोंय सरकाराच्या आदेशा विशीं विरोधी पक्ष फुडारी अमित पाटकरान हुस्को उक्तायला. प्रत्यक्षात तांची अंमलबजावणी कोण करतलो असो प्रश्न विचारलो. फुडाऱ्यांनी सांगलें तांच्या अधिकृत क्षेत्रा भायर घडटा ताका शाळेचे मुख्याध्यापकांक दोश दिवंक जायना आनी ड्रग्सांच्या समस्ये आड झुजपा खातीर सरकारान चड जापसालदारकी घेवची असो उलो मारला. शाळेच्या 500 मीटर अंतरार कोण ड्रग्स घेता वा कोण सप्लाय करता हाचेरूय शाळेचे मुख्याध्यापकांनी कशी नदर दवरपाची. हें काम मुख्याध्यापकांनी केलें जाल्यार पुलीस कित्याक लागून आसात. सरकाराचो हो सर्क्युलर आयिल्ल्यान पुराय गोंयांत अशे साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात. गेली 4 वर्सां आमी ह्या सरकाराचे ज्या पद्दतीन ड्रग्स आज गोंयांत स्प्रेड जाला आनी ड्रग्स रायट फ्रॉम टावन टू हिंटरलँड गांवांनी कसो पावला हेय आमी तुमच्या मुखार हाडिल्ले. मदीं हें सरकार गोंयकारांच्या दोळ्यांत उदक लावपाक थोडो ड्रग्स धरलो हें आमकां दाखयता. म्हाका दिसता काल जो सर्क्युलर आयलो एज्युकेशन डायरेक्टराचो तातूंतल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाली की आज गोंयांत ड्रग्स हे स्कुलां मेरेन पावले, हे शाळेंनी पावले, हायर सेकंडरीन पावले आनी कॉलेजीन पावले
हाचे प्रूफ काल ह्या सरकाराच्या एज्युकेशन डायरेक्टरान आमच्या मुखार दवरले. आता म्हाका एक समजना की ही जर ऑर्डर सर्क्युलर जर आमी वाचत जाल्यार त्या सर्क्युलरान तो कितें म्हणटा की एज पर द एनसीपी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स दॅट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हाणे रिकमेंड केला की सगळ्यो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ज्यो आसा पळय त्यो 500 मीटर ड्रग फ्री झोन करचो. आता एनसीपी डिपार्टमेंटाक नार्कोटिक ड्रग आणि सायकोथेरपिक सबस्टन्सेस ऍक्ट 1985 खबर आसा काय ना हांव नको, कित्याक एनडीपीएस ऍक्ट 1985 कितें सांगता की ड्रग इज बॅन्ड, यू कॅनॉट कन्झ्युम ड्रग आणि ताचेर स्ट्रिंजंट लिगल फ्रेमवर्क ह्या देशान आसा. सो जेन्ना एनडीपीएस ऍक्ट 1985 सांगता की ड्रग्स यू कॅनॉट कन्झ्युम आणि ड्रग्स हाचो वापर करपाक जायना, दुसऱ्या सायडीन एनसीबी म्हणटा की 500 मीटरच्या भायर तुम्ही 500 मीटर सराउंडिंग स्कूल ड्रग फ्री झोन करात आणि ताच्या भायर कन्झ्युम केले जाता. आता ह्या सर्क्युलरान आणि एक व्हेरी फनी थिंग असं म्हणतात ते, तो कितें म्हणटा, आय जस्ट रीड दॅट लायन. In this regard, the head of government-aided, unaided secondary, high secondary schools are hereby directed to take immediate action. ताच्या मुखार तो सांगता की the school head shall ensure that the area within the radius of 500 meters from the school premises is maintained as drug-free zone. All the heads of the school are requested to take necessary action in this regard. Dr. प्रमोद सावंत एक कॅम्पेन चालू केली, सरकार तुमच्या दारी, आणि ह्या सर्क्युलरा वयल्यान ताणें म्हाका दिसता आनी एक कॅम्पेन चालू केली, ड्रग्स तुमच्या दारी. आता म्हाका एक समजना की स्कूल हेड म्हणल्यार कोण? स्कूल हेड म्हणल्यार प्रिन्सिपल, हेडमास्टर. आता तो कितें सांगता की 500 मीटर फ्रॉम द स्कूल बाउंड्री टील 500 मीटर्सान you will have to take necessary action to make sure that strict compliance of this above direction has been done with immediate effect. म्हणजे 500 मीटर भितर ड्रग्स तुवें कंट्रोल करपाक जाय. आता आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट एंड दिस डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की तूं कितलो अनाडी ही जी तुवें सर्क्युलर काडला तो, कित्याक स्कूल बाउंड्री जी आसता स्कुलाच्या कॅम्पसाच्या कंपाऊंडच्या भायर एक प्रिन्सिपल किंवा हेडमास्टर कितें करपाक शकता? आता हांव तुमकां एक उदाहरण दिता, कुडचड्या वयलेच उदाहरण घेवया. कुडचड्या वयले एक स्कूल आसा, सर्वोदय स्कूल. त्या स्कुलाच्या बाउंड्रीच्यान आय थिंक लेस देन 100 मीटर्साचेर लोकल भारतीय जनता पार्टी आमदाराचें ऑफिस आसा. With this circular, does Zingde mean that the school headmaster can go and raid the MLA's office? Or the headmaster can take that control of that entire MLA office? I think this circular is nonsense. आणि म्हाका दिसता त्या एज्युकेशन डायरेक्टराचे मनस्थिती सारखी ना आणि आता IPHDन व्हरचो पडटलो, कित्याक म्हाका एक समजना की ह्या सरकारान किंवा मुख्यमंत्र्यान ताका त्या हेडमास्टराक कशें तुम्ही पावर दितले, आणि व्हॉट इज द ज्युरिडिक्शन ऑफ दॅट हेडमास्टर एंड दॅट प्रिन्सिपल ऑफ दॅट स्कूल वेर ही कॅन कंट्रोल the drug net within 500 meters. So this exposes की आज गोंयान ड्रग्जाचे प्रमाण वाढला, सरकाराच्यान ते कंट्रोल जायना, आणि आता इलेक्शनाचो टाइम म्हणून हे काढून कोणाच्या तरी माथ्यार मारप म्हणून ताणी ते आता स्कूल हेड, स्पेशली द प्रिन्सिपल अँड द हेडमास्टर, तांच्या माथ्यार मारपाचो एक प्रयत्न. This comes under the purview of Home Ministry, Security. तुम्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर घालता हे की तुम्ही एन्श्योर करा म्हणून. दुसरें, गोंयचो सरकार मानून घेता दॅट देर इज अ ड्रग प्रॉब्लेम. हे सर्क्युलर इश्यू केला म्हणजे सरकारान एडमिट केले की ड्रग प्रॉब्लेम इज देअर अक्रॉस गोवा अँड स्पेशली इन द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे देर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आणि थर्ड, तुम्ही पळय एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक सांगता की 500 मीटर पासून तुम्ही अलाव करनाका, म्हणजे 500 मीटर उपरांत अलाउड आसा. म्हणजे गोंयान ड्रग्स आसूनय बट कॉलेजींनी आनी स्कुलांनी अलाव करनाका. सो दिस इज अ मिसलिडिंग सर्क्युलर
तर म्हाका दिसता बाबड्याक एड्युकेशन डायरेक्टराचेर प्रेशर घाला इश्यू कर म्हण. ही इज कम्प्लिटली रॉंग. वी कंडेम इट. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. आयज गोंय उमेदीन मोगान आनी कुटुंबाक वेळ दिवन रक्षाबंधन मनयतात. भयणी आपल्या भावांक राखयो बांदतात आनी तांकां खोशी आनी भलायकेची इत्सा दितात. जाल्यार भाव आपल्या भयणी खातीर सदांच सुरक्षा करपाचे आनी तांची राखण करपाचे उतर दितात. पळयात गोंयांत मनयिल्ली रक्षाबंधनाची परब. आज रक्षाबंधन हो हिंदू धर्माचो एक पवित्र सण. आमी हिंदू धर्माचोच म्हणना, संपूर्ण हो राष्ट्रीय सण म्हणल्यार जाता. आनी ह्या दिसाक आमचे एक भाऊबंदकी आसता. भयणीन भावाक राखी बांदप आनी भावान भयणीचें रक्षण करप. आनी हो तितके पुरते मर्यादीत नासतना रक्षाबंधन हो आमच्या सगळ्या समाजा खातीर एक भावूय रक्षा करपा खातीर राखी बांदपाक शकता. आनी आमी आमच्या हिंदू धर्माचो हो पवित्र सणाच्या निमित्तान आमी एकामेकाचें रक्षण करप आनीक आमच्या भारत देशाचें भवितव्य घडोवप. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण राज्यांत हवामानाचो व्हडलो अलर्ट ना. गोंयांत 3 सप्टेंबर मेरेन हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तापमान 32 डिग्रीच्या सुमाराक उरतलें आनी गोंय अजुनूय सदच्या हंगामी पावसा परस 30% परस चड उणें आसा. फुडल्या 48 वरांत पणजी आनी मुरगांवांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. दिसाचें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी रातीचें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें. पावस वा तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें हवामान खात्यान म्हळां. 3 सप्टेंबर मेरेन हलको ते मध्यम पावस,
शेनवारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. उटंगराचो पावस पडचो ना. गोंयाक दर्यादेगेवयली शिटकावणी दिवंक ना. नुस्तेमाऱ्यांक सादूर रावपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगतचो.